सरकारान दिल्ल्या लॅपटॉपाचो भुरग्यांनी बरो आनी शिक्षणा खातीर उपेग करचो तेन्ना सरकाराच्या येवजण्यांक चड म्हत्व मेळपाक शकता म्हूण मंत्री मिलिंद नायक उलयलो। मुरगांवच्या दीप विहार हायर सेकंडरीच्या लॅपटॉप भेटवण सुवाळ्याक तो उलयतालो। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। अख्ख्या गोंयांत जे लॅपटॉप डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम आयज दीप विहार स्कूल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भुरग्यांक एक बरी स्कीम सरकारा कडल्यान म्हणजे वापरपी कोण आहा ते वापरपी म्हणजे आमी दिता भुरग्यांक आनी जी भुरगीं वापरता तेंचे कडल्यान तरी रिस्पॉन्स व्हेरी गूड। म्हणजे हांव आतां वाडटालो तेन्ना पळयलां की एवरी चायल्ड तांकां मातशें अशें एक फिलींग दिसतालें की कितें तरी सरकारा कडल्यान येता, आमचे कोण तरी काळजी घेता आनी तेचेर आमी बी तांकां एक एडवायस केला की भुरग्यांनी बऱ्यापैकी शिकपा जाय। असले स्कीम जेन्ना सरकार दिता तेजे बेनिफीट घेवपा जाय। एक आनी दोगूच जाण मनीस बरे शिकून व्हडले जावपा आनी सगळे शिकपा जाय सरकारचे उद्देश आहा। त्या उद्देशाचेर ही स्कीम सगळ्यांक आनी आतां पयलीं भशेन जमाना जेन्ना आमी शिकताले आतां कंप्युटराच्या इवन एडमिनिस्ट्रेटर आतां उलयताली तर तांकां तो कंपल्सरी घेवन येवचो पडटा, येवपाक जाय म्हूण सांगला कारण बेज ऑन कंप्युटर आनी लॅपटॉप ओन्ली एड्युकेशन इज गोईंग। त्या प्रमाणे तांकां ते दिलां, भुरगीं बरी हॅप्पी आसलेली, खुशी आसलेली। ही स्कीम सरकाराची बरी चल्ला आनी अशेंच हांवूय बी सरकारान आसून अशें उलोवंक सोदता, सांगूंक सोदता की भुरग्यांनी बऱ्यापैकी शिक्षण घेवचें, शिकचें। फॅसिलिटी तुमकां कितें जाय एड्युकेशनाक हेच्या खातीर कितें तुमचे ग्रिवन्सीस आहा जाल्यार आमचे कडेन एज अ रिप्रेझेंटेटीव हांव और आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकर हाचे कडेन आमी ग्रिवन्सीस घालून तेंचे बारीकशे स्कुलाचे प्रॉब्लम आहा। आय टोल्ड देम टू गिव इट दॅट फायल टू मी आय सॉल्व इट अप। हें काम करपाक आमी सदांच फुडें आहा, सगळ्या भुरग्यांक गूड विशीस दिता। Secondary school, we are laptop distribution under the cyber scheme. We are inauguration of the smart classroom, and in order to make the smart classroom a success, our MP Narendra Savikar has given our school 2 LCD projectors, a Xerox machine, and 6 computers, and we thank Narendra Savikar for that. And in this smart classroom, we are going to install a software which is LearnNext, and in LearnNext we are going to have all different subjects loaded in it, so that our children can benefit from the different LearnNext program software.